देवाचें शुभ वर्तमान। जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, कोणाक म्हजो पाटलाव करूंक कशी आसा जाल्यार ताणें आपणाकूच पाट करची, आपलो कुरीस उखलून घेवचो आनी म्हजे फाटल्यान येवचें। कित्याक आपलो जीव सांबाळूंक सोदता तो मनीस आपलो जीव ओगडायतलो, पूण म्हजे खातीर आपलो जीव ओगडायता तो मनीस आपलो जीव सांबाळटलो। तर सगलो संवसार जोडीत आनी आपलो जीव इबाडीत जाल्यार मनशाक कसलो आदाव? वो आपल्या जिवाचे बोलदेक मनशांक कितें दिवंक जायत? मनशाचो पूत आपल्या दुतां बरोबर आपल्या बापायच्या वैभवान येतलो आनी तेन्ना जण एकल्याक ताच्या कन्या प्रमाणे इनाम दितलो। हांव तुमकां खरेंच सांगता, हांगा आसा तांतलीं थोडीं जाणां मनशाच्या पुताक आपल्या राज्यांत आयलोलो पळोवचे आदीं मरण भोगची नात। देवाचें उतर हें।